हांव काल एका अशेच मनशा कडेन उलयलो जाचें नांव शांतादुर्गा बार एंड रेस्टॉरंट आसा. ओके. ताजे कडेन उलयलो. ताका हांवें अशें म्हणलें सद्याक जालां आनी म्हणलें तुजें म्हणलें कितें. आपूण म्हणपाक लागलो केन्नाच तें नांव बदलचो ना. कारण आपल्याक देवानूच सांगलां. आपूण देवा कडेन गेलो, देवाचो प्रसाद घेतलो, शांतादुर्गा तुजें नांव दिता आनी आपूण बार देवान सांगलें म्हाका घे 5वी स्थानक जालें तुका कर म्हणून. आपूण कित्याक कोण आपल्याक सरकार कोण काय म्हणटा. आतां तूं हें देवाचें मानतलो काय ना तें म्हाका सांग. देव वर्सीस ती ताजी सरकार. बाब. जयेश बाब, देव वर्सीस सरकार. नाव यू हॅव टू चूज अकॉर्डिंग टू सिद्धनाथाचे जे लॉजीक आसा तेजे प्रमाणे. पळया, जोपर्यंत लॉजीक येना, चर्चा जायना तोपर्यंत विशय येना. म्हाका बरें दिसता की तांचे कडल्यान खूब बरे बरे प्रश्न सांगता. देवानूच हे सांगले नक्की. एक भाग आसा कायद्याचो, तुमी म्हटलो. आतां जसो आमकां सांगता सरकार की हेल्मेट घालूंक जाय, घालप की ना शेवटी आमी हर्ट कोण जातले? आमचे तकलेक मार बसता, लक्षांत दवर. भले तुमी खंयच्यानूय पळवाट काडा, कशेंय वचा, कितेंय करा, मातसो थंय कोण दिसलो काय तितलो वेळ हेल्मेट घालता आनी परत काडून दवरता. ते सिद्धनाथ बाब एडमीट करतलो की आपली तकली शेवटी आपुणूच सांबाळूंक जाय. सो शास्त्र नियम आमचे समोर येता. मनशाची वृत्ती कितें आसता की ताका पळवाट काडपाक वतलोच तो, खंयच्यान तरी कितें तरी काडटलो. तशे प्रयत्न तूं करतलो. हांव तें ना म्हणिना, पूण तें करीत आसतना ताणें कितें कितें तरी सोदता तो, पूण खरी गोश्ट समजून घेवन तें एडमीट करूंक जाय. आनी दुसरी गोश्ट हांव सांगता की एक समजून घ्या, आमकां जो पर्यंत अज्ञान आसता खंयच्याय गोश्टीचें तोपर्यंत काय ना. पूण जेन्ना ज्ञान आसता, फॉर एक्झाम्पल नो पार्किंग म्हणून बोर्ड लायला थंय व्हरून मुद्दाम तुवें जेन्ना गाडी लायली, गुन्हो जालो. स्पीड लिमीट 60 म्हणून बरयला, थंय स्पीड मारली फास्ट, गुन्हो जालो. डिस्प्ले केला न्ही थंय. तशी ही म्हायती आयज तुमचे पर्यंत पावली, लोकां पर्यंत पावली. आतां तो म्हणटा आपूण टेस्ट दवरतलो. ओके. मागीर कितें जातलें, जे कितें तुमी पाळना नियम ताचे नंतर तो परिणाम जातलो. सो इट इज लायक दॅट. तुम्ही पळयतात GNH.